मांद्रेचो माजी सरपंच अमित सावंताक गोवा फॉरवर्ड पार्टीन सकाळी सस्पेंड केलो। तो सांजे काँग्रेसीक जॉइन जाता म्हूण बोवाळ पडिल्लो। रजाव मात दिलें ताचे जमनींचे वेव्हार मानवले नात म्हूण। मांद्रे मतदारसंघात पहिल्या फाटल्या काही दिसांपूर्वी आम्ही मांद्र्यातलो माजी सरपंच बाप ॲडव्होकेट अमित सावंत यांचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीन प्रवेश करून घेतलेलो। मांद्रे मतदारसंघातसून वेगवेगळ्या लोकांचे मेसेजीस कॉल्स येवपाक लागले की तुम्ही ज्या मनशाक घेतल्यात त्या मनशाचे लागेबंदे हे संबंध भूसंपदेशी, त्याचे जमीन घोटाळ्याशी किंवा जमीन रूपांतराशी मोठे दाटगे संबंध असतात। मांद्रे गाव किंवा मांद्रे मतदारसंघ किंवा पेडणे तालुका याका घातक ठरू शकतात। त्याच्यामुळे निर्णयाचेर येयले की एका सस्पेंड करचो पार्टीनसून। सांजे अमित सावंत काँग्रेस पार्टीक जॉइन जालो। तांच्यांनी एक पत्रकार परिशद स्वता घेवपाची आणि कितें आसा न्हू म्हज्या बाबतींत ते जाहीरपणान तेंच्यांनी दिवपाचे तमाम गोंयच्या जनतेक पळोवनी। ताच्या नंतर जे म्हाजे कितें रिएक्शन आसतले पळय ते तमाम गोंयच्या जनतेक हांवूय प्रेस घेता आनी हांवूय दिता। पण आयच्या स्टेजीचेर आमची लढाई आसा ती टू डिफीट बीजेपी इन एंटायर तालुका आनी त्याच्या खातीर जे कितें पार्टी म्हाका सांगतली, आमचो पार्टी चीफ गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष श्री अमित पाटकर सर ते कितें म्हाका सांगतले ते हांव करतलो।